म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आयज आमी आयकलां आनी तें आमकां घोडेक भितरल्यान आमच्या जिवाक कितें तरी देवान सांगलां. म्हणटूच आयज आमकां देव कितें सांगता ह्या ताच्या पयल्या वाचनांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कितें सांगता तें पयलीं स्वतेर आमी पाळूंक जाय. आनी हें पाळूंक कशें जातलें? आमच्यो वस्तू कितें जायना. आमी खूब पाटी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दुसऱ्यांक सांगता, पूण त्यो करपाक फकत कोण बरो? देव. आनी हो बरो देव आमचे सगळें जियेता आनी तो आमकां ही मदत करता बरेपण उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखोवच्याक. नाजाल्यार आमी एकामेकाक फटयता आनी अशें आमच्या जिवितान घडटा. पूण पयले वाचपान आमकां सांगलां अशें तर आमी करीत, देव आमकां खास लायना, आमी खास आमचेर ओडून घेता. आनी हें देवाकूय लागता, कित्याक देव आमचें सगळें एक आसा आनी आमी ताचें सगळें एक आसा, पूण ते भाशेन आमी जियेना. आतां ही समजुणी तेरेजा आविलाचेक समजली. ती पयलीं आपणाक जाय पळय तशी वागताली, गोंयांतान गेल्ली आनी ती सीख जावन मागीर तिका परतून घरा येवचें पडलें. पूण मागीर ती परतून गेली आनी देवाच्या मोगान ती अदीक आनी अदीक वाडोंक लागली. जाल्यार खूब पाटी कितें जाता, आमी वेता मोठवाशे जिवितान, पूण आमच्या फायद्या पासत घोडेक देवान आपण दिलेलें आसा, पूण तो आमकां कित्याक आपयता? आपल्या मोगांत आमचें जिवीत सारच्याक. कित्याक तो सगळ्यांचो मोग, कित्याक तो मोगूच जावन आसा आनी आमकां सगळ्या जाणांक मोगूच जाय. पूण हो मोग आपल्यापणाचो आसता, निस्वार्थीपणाचो जावंक लागलो की ना, तेन्ना आमकां कळून येता की आमी खरेपणी देवा सोबे आसा आनी देवा सारकी आमी एकामेकाचो मोग करता. तो तिका हें बरें कळून आयलें आनी तिणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूच्या मोगान सारलें. आनी ताका लागून ताणें तिका बोन गोंयांत आसतना इतले गोंयांत अख्ख्या स्पान्यांक उकडूंक संदी दिली. पूण तेन्ना परिस्थिती एकदम कठीण आसलेली. गाडयेचेर वचूंक पडटालें तिका, रणगाडी म्हणजे गाडयांचेर, आनी खूब तेंप लागतालो वचपाक एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार. थिंचर गेल्या उपरांत मागीर तें मोट बांदपाक हे भाशेन खूब तिका तोकोस सोंसचो आनी भोगचो पडलो. आनी ती कितें म्हणटा जाणाय, जेन्ना आमचेर असलें वायट येता बऱ्या कामाक लागून, तेन्ना आमी तें सगळें जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी तें वापरूंक जाय. कित्याक देव आमचो मोग करता जाल्यार आपल्या सारकी तो आमकांय करतलो. म्हणजे ताणें जशे भशेन कोश दोग सोंसले, तो निस्वार्थी आसलेलो, नीत तो बरे भशेन पाळटालो, कित्याक तो सारको प्रमाणीक आसलेलो. ताका लागून हें सगळें ताचेर आयलें तेन्ना ताणें तें सगळें बापाक ओपून दिल्लें आमच्या पातकांची सुटका आमकां मेळच्याक. तर हे भाशेन आमी जेजू सारकीं जावया. आतां आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता, ताका स्विकारया आमी आनी ताचें सोबें आमचें सगळें जिवीत दवरया, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. सुस्कार भायर सुट्टना भितरल्या भितर जे वस्तू आमकां सांकड्यांनी बांदून दवरता, आमी भितरल्यान स्वतंत्र ना, तें ताका आमी दिवया. कित्याक जेजू आमकां तेंच सांगता, भितरल्यान सान आमी ताका सगळें ओपून दिवंक जाय आनी ताचो मोग जंयसर आसा तो अदीक आनी अदीक वाडोवंक ताका सहकार करूंक जाय. आमेन.